2022 हे परिवर्तनाचे वर्स आसतलें गोंयांत, ह्या बद्दल दुबाव ना. 101% हे वर्स गोंयच्या लोकांक नवी सकाळ नवे उजेड दिवपा खातीर मुखार वतलें अशें म्हाका दिसता. आनी तें सक्सेसफूल करपाक मगो पक्ष सर्व पॉसिबिलिटी हातांत घेवन मुखार वतलो. मगो पक्षाचेर काही जे मोठे पक्ष आसा नॅशनल लेवलार ते आघात करीत आसा, पूण आमचो कार्यकर्तो हो ह्या भुमींतलो कार्यकर्तो आसा आनी ताका ह्या पक्षा विशीं आदर आसा. हे पक्षाचे काम करता आसतना कार्यकर्तो आपल्या बोल्सांत कितें आसा तें पळयना, तर लोकां पर्यंत आपूण कसो पावतलो हें पळयता, तांकां कन्विन्स कसो करता हें पळयता. आनी त्या खातीर ज्या मगो पक्षान बरे बरे कार्यकर्ते घडयले, ज्या मगो पक्षान कार्यकर्ते घडयले, आज मुख्यमंत्री दुसऱ्या पक्षांत जरी पावले तरी मुख्यमंत्री जाले. तातूंतल्यान एक सिद्ध जाता मगो पक्ष हो कार्यकर्त्याचो पक्ष, गरीब जनतेचो पक्ष आनी गरीब कार्यकर्ते वयरच्या लेवला पर्यंत हो पक्ष पावूं शकता. आज भारतीय जनता पक्ष आमचे जे उमेदवार पळयता ते पळोवन अशें दिसता तांचे कडेन 4.5 लाख कार्यकर्ते आसा अशें तांणीच घोशीत केलां. ते कार्यकर्त्यांक तांचे कडेन एक लायक उमेदवार ना हें पळोवन दुख्ख दिसता. आनी मडकय मतदारसंघ हो पारंपारीक मगो पक्षाचो बालेकिल्लो आनी त्या खातीरच मगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जो प्रचार मडकय मतदारसंघात जातलो ताची सुरवात आमी येता त्या शेनवारा सकाळी 10 वरांचेर महालक्ष्मीच्या प्रांगणात देवी महालक्ष्मीक नाल दवरून जसो आमी पारंपारीक ही सुरवात करता, त्या हातूंतल्यान देवी महालक्ष्मीच्या प्रांगणात सगळ्यांनी आमचे कार्यकर्ते, आमचे हितचिंतक, ज्येष्ठ नागरीक, आमच्यो भयणी, सरपंच, पंच, जिल्हा, आजी माजी, आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स जे आमच्या मडकय मतदारसंघात आसा तांकां, प्लस आनी कोण कोण येता तांकां, आनी आमचो सगळो स्टाफ, हे सगळ्यांक घेवन जो पारंपारीक आमी गेली कित्येक निवडणुकेक जसो सुरवात करता तशी सुरवात महालक्ष्मी श्रीफळ अर्पण करून आमी करतले. त्यानंतर आमी कटमगाळ दादा जाची सासाय संबंध आमच्या मडकय मतदारसंघाचेर आसा, फोंडे महालाचेर आसा, ताका नमन घालतले. आनी त्यानंतर आमची देवी नवदुर्गा आनी त्यानंतर आमचो आमरेकार अशे 4 कडेन श्रीफळ अर्पण करून आमची प्रचार जी आसा मडकय मतदारसंघाची ती ताची सुरवात जातली. ह्या प्रचार सभेत वेगळे तरेन प्रत्येक पंचायतीचे सरपंच, पंच, जिल्हा आमचे कार्यकर्ते भाग घेतले. आज अध्यक्ष जो आसा भारतीय जनता पक्ष हो त्या चौकडीतलो एक, हांव जी चौकडी सद्या चलयता म्हणटा पळय तातूंतलो एक. तो काल मगो पक्ष हो ढवळीकाराची पार्टी आनी ही प्रायवेट पार्टी अशें उलयता. आज जर भारतीय जनता पक्ष रसातळाक पावला आसत, कार्यकर्त्यांचो पक्ष म्हणून ते जर म्हणटा आसत ते रॉंग. कारण फुडल्या काही दिसां ऑलरेडी तांचे जवळ जवळ 80% ऑफ पर्वरेचे कोर कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षात तांकां सोडून गेल्या, तृणमुलांत गेल्या. तो म्हणटा तृणमुलांत मगो पक्षाचे कार्यकर्ते तृणमुलांत गेल्या. हांसचे की रडचे मुख्यमंत्री म्हणटले की हेच म्हाका कळना, तुमचे सगळे कार्यकर्ते तृणमुलांत गेले, तुमचे सालिगांवचे कार्यकर्ते तृणमुलांत वता, तुमचे खुद्द पेडणेचे कार्यकर्ते मगोत येता, तुमचे फोंडेचे कार्यकर्ते मगोत येता, तुमचे शिरोडेचे कार्यकर्ते मगोत येता. मातशे पळयात तुमी खंय आसा ते. सावड्डेचे कार्यकर्ते मगोत येता. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की मोगो पक्षांत कार्यकर्ते कमी जायना, तर भारतीय जनता पक्षांत जे
कार्यकर्ते आमकां सोडून 1994तल्यान भारतीय जनता पक्षांत गेल्ले आमचे ते आज परत येता. कारण भारतीय जनता पक्षान हे सगळे कार्यकर्त्यांक आपल्या पायदळीत उडयले.